another new vlog. So आयज जावन हा आमच्या जिवितान खुशालकायचो दीस, कित्याक आमगे आयज वेडिंग एनिवर्सरी. बायल भितर हांव मेळयत तुमकां, कित्याक तेमी फाटल्या दिसा सीक पडलो, सो हांव मातसो बिजी आहले. आनी हे ब्लॉगान तुमकां म्हजी सगळी जर्नी शेअर करता. केदो हांव काजार जालो, हांव कितें जालोलें. सो आमकां 13 वर्सां जाल्यात, आयज 13 years काजार जाले. सो आयज आमी चड व्हडलें फंक्शन ना, धाकटें स्मॉल. सो बिरयाणी केले, ती दाखयत तुमकां. आनी मागीर तुमकां हांव म्हगे काजरा फोटो आनी सगळें तुमकां शेअर करता. सो स्टे ट्यून. सो फ्रेंड्स, आतां सांगपा म्हळ्यार तुमी आतां सगळे फोटो चोयले आसतले. हांव न्ही पयलो दुबाय गेलो स्टार्टींग. दुबाय सावन हांव घरा वेकेशनाक येयलोलो. तेन्ना मुगे सोयरीक जाली, मुगे तिमांची आहा ते सोयरीक केलेली. आनी हांवें तेका चोयलें, आमगे बरे भशेन सगळें उलोवप जालें. आनी आमी 3 वर्सां रावलीं. 3 वर्सां उपरांत मागीर आमगे काजार जालें. पूण मुगे काजरा पयलीं मुगे मामी एक्सपायर जाली. मामी, मुगे डॅडी आनी मुगे बाब, तांकां ती मुगे काजरा नाय. सो ती पयलीं देवाको गेली बाबडी, आनी देवान तांकां वयली. सो सगळें म्हणटा बरें जालें. मुगे माम जावं इच एंड एवरी फॅमिली सगळें म्हाका सपोर्ट केलोलो. फ्रेंड्स, ही जावन आमगे स्टोरी लायफाची आयज हांव तुमकां इतो टायमानी शेअर करता. आनी आमगे लायफ जावन सगळें एनीथींग कितें म्हण तूं बरें वयता. एवरीथींग लायफ इज लायक अ रोलर कोस्टर. वयर चडटा, देंवता देंवता, परतून वयर चडटा. पूण सगळें कितें मिस्टेक जाली, सांजे तर आमी फॉरगिव करपा जाय. इमिजिएटली तेन्ना आमी फॉरगिव करपा जाय. आनी तें कितें लायफान जाता घेवन बसना केन्ना. सो इट्स अबाउट लव. सो सगळें म्हणटा बरें वयता देवा कृपेन. म्हाका थंय रावता जाल्यार घर डॅडीन मागीर घर काडलें थंय मारगांव. ना मारगांव रावता. पयर स्टार्टींग हांव म्हापसा रावतालो, म्हापसा मोडे म्हणटा थिंगा. आनी आतां मारगांव सावथ गोवा रावता. आनी हांवें आतां काम केलां. दुबाय केलां, सिंगापूर केलां, कुवेट केलां, दुबाय केलां, मागीर मलेशिया केलां. काम केलें म्हणटा. सो कामा म्हणटा ओके सगळें. आनी सगळें अशें करून वयता. मुगे 2 जाण भुरगें, बेबी आनी बाबा. हांवें तुमकां फोटवान दाखयला. आय एम व्हेरी सॉरी, मुगे मिसीस मातसो बिजी उरली दाखोवपा म्हणटा तुमकां. सो कितें तें बिजी उरलें. आनी चलता अशें. तुमी मुगे हे व्हिडियो चोयता आसतले हांव कशें घालता ते. आनी एज आमी सिंपल जेवण केलोली, बिरयाणी आनी तेजे वांगडा कांय केलें ना आमी. सो ह्या जेवणा हिंगा बिरयाणी केलो आहा. आनी आतां अशें गरम गरम आहा जे साल तिंगा. सो फ्रेंड्स, आतां सांगपा म्हळ्यार तुमकां काळजान सावन थँक्यू व्हेरी मच. तुमी म्हाका इतू मोग दिताय, सपोर्ट दिताय, मुगे व्हिडियोज तुमी वॉच करताय. सदां आमी हे भशेन रावपाची. हांवें जाता तितलें ल्हानपणी हालतिकेन खुशालकायेन हो व्लॉग केलो आहा. आय एम व्हेरी सॉरी मुगे आज बायले येवपा म्हणलेलो, कित्याक तें बरें ना मातसो. नेक्स्ट टायम हांव तुमकां डेफिनेटली दाखयतलो ते मुगे व्लॉगां येता तेन्ना. आनी तुमी तर डेली चोयता आसतलीं मुगे बाप बाय जावन सगळीं. आनी
अशें करून आमी हुशार करून रावपाची मोगार रावपाची कितें जाल्यार म्हाका कमेंट कराय तुमगेले से बेबी हेलो फ्रेंड्स आनी फ्रेंड्स सांगपा म्हणल्यार आयचो वेडिंग एनिवर्सरी हांवें धाकटो व्लॉग केलेलो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल आय होप सो तुमकां तरी लायक जालो तुमी तरी चॅनलार न्यू आहाय सबस्क्रायब कराय सपोर्ट दिये मोग आसूं मेळ टिल टेक फ्रेंड्स बाय बाय सी यू